गोवा हाऊसिंग बोर्डाचे चेअरमॅन जी तरंकर, सेक्रेटरी अश्विन चंद्रो, MD आणि रेस्ट ऑल स्टाफ, सगळ्यात पयली गोवा हाऊसिंग बोर्ड चेअरमॅन आणि त्यांच्या पुराय स्टाफाचे खूप खूप अभिनंदन. तांकां नवीन ऑफिस प्रिमायसीस आज मेळ्ळी, त्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करता. आणि जेन्ना ऑफिस प्रिमायसीस बरी आसता तेन्ना काम करपा खातीर आनीक उमेद येता. म्हाका दिसता हाऊसिंग बोर्डाचो स्टाफ आता कामाची एफिशियन्सी त्यांची 100% वाडटली हाजी हांव खात्री बाळगिता. हाज्या फुडें हाऊसिंग बोर्डा कडे एप्रोच करपी लोक हे तांकां काम उरतलें अशें समजू नाका. तेंचें काम आनीक फास्ट ट्रॅक आनी बेगीन पद्दतीन जातलें. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे कडेन आमचे हाऊसिंग बोर्ड हो आसा आणि वेगवेगळ्या हाऊसिंग बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान पयलीं म्हणजे मूळ गोंयकारांक आमी घर दिवपाचे ही संकल्पना हाऊसिंग बोर्डाची आसली. हाऊस हे कितें लग्जरी न्ही, तर घर हे तशें बेजीक नीड. आणि ताकाच लागून ही बेजीक नीड सुरू करता आसतना गोंय सरकारान बेजीक म्हणजे जेका आमी हाऊसिंग बोर्डात सुद्दां गरिबांक हात दिवपाच्यो स्किम्स ही सुरू केल्ली आणि ताज्या उपरांत फ्लॅट दिवपाचें काम सुरवात केलें. इनिशियल स्टेजीचेर हे खूप बऱ्या पद्दतीन जालें, पण मीनवायल मदल्या काळात द क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज नॉट प्रॉपर. आणि ताकाच लागून थोड्या जाणांक हाऊसिंग बोर्डाची चूक कोणाची ती खबर ना म्हाका, बट मदल्या काळात अशा पद्दतीचे म्हणजे बरें कन्स्ट्रक्शन करूंक ना म्हणून लोक आयज पश्चाताप करता. पण माय विजन इज क्लियर. गोंयकाराक बरें घर मेळचें आणि त्याच खातीर बरे क्वॉलिटीचे वर्क करचें. बेस्टच करपाक जाय म्हणून न्ही, म्हणून आमचें विजन क्लियर आसा. सरकार सातत्यान हे करपा खातीर नवीन गोंयकारां खातीर हाऊसिंग स्कीम येता त्या बजेटांतल्यान आमी अनाउन्स करतले. आणि त्या निमित्तान मूळ गोंयकारा कडेन जेच्या कडेन घर ना ताकाय घर मेळचें आणि दुसरें कमी रेटीत घर मेळचें ही संकल्पना आसा. आणि ते प्रत्येक तालुक्यात अशा पद्दतीच्या हाऊसिंग बोर्डांतल्या वतीन ही घरां इधर हाऊसिंग बोर्डातल्या प्रॉपर्टी किंवा हाऊसिंग बोर्ड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किंवा गव्हर्मेंट वीच प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर द हाऊसिंग बोर्ड या प्रॉपर्टीचेर ती घरां जावची. आणि समेस्त आमचो मूळ गोंयकार आसा हाका आपल्या घरा पासून घर हे आपल्या जाका मेळचें. आमच्या सरकारान सुरू केल्ली म्हजें घर ही स्कीम बरेच जाण ह्या दिसांनी हांव पळयता पेपरार की तिका अल्प प्रतिसाद बीन म्हणटा. तिका अल्प प्रतिसाद बीन कांय ना, तिका खूप बरो प्रतिसाद आसा. फक्त प्रॉब्लेम जाला तेजी रेजिडन्स सर्टिफिकेट मेळोवपा खातीर. आनी आवर ऑल ऑफिसर्स आर बिजी वीथ अवर SIR म्हणून ताका तेंची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी वीच इज ऑफ द लास्ट 15 years फाटल्या म्हणजे 30 वर्सां फाटली रेजिडन्स सर्टिफिकेट काडपाक जाय. फॉर्म इज डिस्ट्रिब्युटेड ऑलमोस्ट 1 लाख फॉर्म आमी डिस्ट्रिब्यूट केला आणि म्हाका खात्री आसा फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर 1 लाखूय फॉर्म मागीर ते 1972च्या पयलींची घरां हांचे फॉर्म सगळे इन जातले. आणि फुडल्या 6 म्हयन्यांत एकदा SIR प्रोसेस सोंपलो काय ते फास्ट ट्रॅक करपा खातीर सरकारी मोठी इनिशिएटिव्स घेतलो आणि म्हजें घर ही खूप मोठ्या प्रमाणात लोकां पर्यंत पावयतले. ताका लागून ओन्ली प्रॉब्लेम जो जाला तांकां फॉर्म सबमीट करपाक वो रेजिडन्स सर्टिफिकेटी खातीर. आणि रेजिडन्स सर्टिफिकेटीक आमी सेपरेटली मामलेदार अपॉयंट करूंक शकूंक ना बिकॉज ऑफ SIR सुरू आसा. ऑल मामलेदार्स हे आर बिजी वीथ द SIR वर्क म्हणून थोडोसो डिले जाला. लोकांनी तेजो गैरसमज काही पत्रकारांनी काही हेंच्यांनी पसरचो न्ही म्हणून हांवें मुद्दामून तेजो उल्लेख केलो. म्हजें घर ही सरकाराची बरी स्कीम, योग्य स्कीम आणि जी सगळ्या लोकां पर्यंत तेजी खूप मोठ्या प्रमाणात आपली घरां कायदेशीर करपाक जातली. आणि त्याच आदाराचेर आमी आयज म्हणटा तशें गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या वतीन आमी म्हजें घर ह्या स्किमीच्या वतीन तांकां गोंयकारां खातीर अल्प दरांत दिवपाची घर दिवपाची स्कीम योजना ही बजेटांत अनाउन्स जातली. म्हणून हांव एकंदर आमच्या हाऊसिंग बोर्डात सगळे काम करपी स्टाफ, सगळे इंजिनियर्स, MD ह्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आणि तांकां परत एकदा नव्या त्यांच्या ऑफिसाच्यो हांव तांकां रिनोवेटेड हेड ऑफिस हाज्यो तांकां खूप खूप शुभेच्छा दिता. थोडे फार पळयता हाऊसिंगाचे रेट्स आसता पळय मार्केट रेट्स आसता, विल इट बी लेसर दॅन दॅट? आमी गोंयकारां खातीर घरां बांदता, भायल्या खातीर न्ही. म्हणून सांगलें तुका आमी गोंयकारां खातीर जेन्ना घरां दिता म्हणटा पळय न्हू तेन्ना ती आमी कमी रेटीन, तुवें आयकलां कितें कमी रेटीन घरां तांकां मेळटली, ताका एफोर्डेबल रेटीन ताका घरां मेळटली हें सांगपाक.